जांबोटी बेळगाव महामार्गाचेर मलप्रभा नदीचेर जो पूल आसा तेजे काम सुरू असले कारणान हांगा जी वाहतूक आसा ती वाहतुकीन खंय तरी अडथळे येतात. म्हणजे जी वाहतूक आसा ती मदींच बंद करतात, मदींच चालू करतात. मेन म्हटल्यार हे जे पुलाचे काम आशिल्लें ते काम मे म्हयन्याचे एंड म्हटल्यार हे काम सगळें जे आसा तें सोंपतलें अशें तेणें आश्वासन दिल्लें. पूण खंय तरी एक अवकाळी पावसाक लागून हो जो पूल आसा त्या पुलाचें काम जावपाक पावलें ना. म्हणून पुलाच्या सायडीच्यान तेणी न्हंयच्यान माती घालून असो सेपरेट असो गाडयांक वचपाक रस्तो केल्लो. पूण ते माती घातलेलो जो रस्तो आसा तो खंय तरी आतां पावस लागलेले कारणान ती माती सगळी व्हांवून वचोंक शकता आनी ते रस्तो धोकादायक जावंक शकता. म्हणून थंय तोवूय बीन आतां बंद करतले. जाल्यार हो जो पूल आसा तो पूल सोडून एक 15 किलोमिटराचेर एक सेपरेट रस्तो आसा. तो रस्तो समज ह्या मार्गाक लायतले जाल्यार 15 किलोमिटर एक्स्ट्रा ट्रॅव्हल करून बेळगांव वचपाक हो रस्तो मेळटा. पूण थंयचे जे थळावे आसात ते थळावे म्हणटात बैलूर म्हणून थंयच एक 2 किलोमिटराचेर एक गांव आसा. त्या गांवच्यान खंय तरी तात्पुरतो रस्तो समज सरकाराक जाय जाल्यार सरकार करूंक शकता. आनी थंयच्या थळाव्यांची अशी एक मागणी आसा की गोंयचो मुख्यमंत्री जो आसा त्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्या कडेन खंय तरी उलोवन करून बैलूर गांव जो आसा त्या बैलूर गांवांच्यान हो जो एक तात्पुरती ह्या पावसाळ्या खातीर एक तात्पुरती रस्तो काडचो. जेणे करून 15 किलोमिटर जे एक्स्ट्रा गोंयच्यान बेळगांव वचपा खातीर जे वाट जाताली ती एक 2 किलोमिटर एक्स्ट्रा करून ती वाट जातली. सो अशी थंयची थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नायकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून.